विधानसभा वेंचणुकीचे फाटभुंयेर एनडीएची महत्वाची बसका फायली पास जायनात म्हणून दोग मंत्र्यांच्यो कागाळी मोगो शिरोड्या हालचाली करता म्हणून शिरोडकरांचो फोग। शोले कार आणि स्कूटरी मदी भिरांकूळ अपघात, स्कूटर चलोवप्याक जाग्यारूच आयले मरण, गाडी चलोवप्याक अटक, सोऱ्याचे घोळे नाशिल्लो म्हणून दुबाव। मडगाव स्टेशनाचेर उबे आशिल्ल्या रेल्वेच्या डब्याक अचकीत पेटलो उजो, पेटलो काय लायलो हाचो पुलीस करतात तपास। मडगाव केटीसी बस स्टँडा लागसार 17 वर्साच्या भुरग्याचेर हल्लो, फातोर्डा पोलिसांनी 5 जणांक केली अटक, आपले भावाक मारपेट केली म्हणून विक्टिमान दिल्ली कागाळ। फोंडे मतदारसंघाची जबाबदारी आपली, मुख्यमंत्र्याचे सुतोवाच रवी नाईक भायर पडल्या उपरांत फोंडे मतदारसंघ आसा आमदारा विने। ह्या वर्सा गोंया सयत पुराय देशांत सरासरी परस कमी पावस, फुडल्या 7 दिसांत मान्सून पावतलो केरळांत, हवामान खात्याचो अदमास। कॉक्रोच जनता पार्टीचे एक्स खाते सध्या उरतले बंदूच, दिल्ली हायकोर्टान सरकार आणि एक्साक धाडली नोटीस, 4 आठवड्या भितर मागला उतर। लखनौच्या 4 बाग रेल्वे स्टेशनाची कोसळली शेड, टीटीई धरून 3 जण गंभीर जखमी। अमेरिकेत $250 नोटीचेर ट्रम्पाचो फोटो, 150 वर्सां पयलींचो नेम बदलपाची चल्ल्या तयारी, उरल्या फकत संसदेची मंजुरी। नेतन्याहूचो गाजाच्या 70% भागाचेर नियंत्रणाचो आदेश, इस्रायली प्रधानमंत्री म्हणटा ल्हवलो नियंत्रण घेवया, आदी 50% आशिल्ले आता 60% जाले।